मोठो मोठ्या देवा निवडलो मी तू सुखाया आमचो No man demonyaria Moi ma vodya deva No man demonyaria बाबाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. सर्वेस्व तुमची सवय आसून तुमचे सवय असो. मोगाळ बाबींनो हो साद्या काळाचो चवथ आयतार आनी आयज दी आमकां एश्युरन्स दिता खात्री दिता की आपूण आमकां राखतलो म्हूण आपूण देव आमचेर आशिर्वाद घालतलो म्हूण आनी शेकी जेन्ना आमी आशिर्वाद घेता देवाचो मोग आमचेर वता हे आयच्या दिसा आमी भाव भयणो किरीट भशेन मागुया पयली देवाची राखण दुसरे सुवातेर आमी आमच्या जिवितांत जे मोग आमी एक्सपिरियन्स करता आमकां खात्री आहा देवाचो मोग आमकां आहा आनी देव आमकां दिसाची दिसा राखतलो हे आयच्या दिसा मागुया आनी आयज संवसारान कितें जाता तें भाव भयणो तुमी जाणात सो किरीट भशेन आख्ख्या संवसाराक उबारुया ह्या आल्ताराचेर वेदीचेर आनी देवाक उलो करुया सायबा आमचेर जें आयलां तें हें सगळें पयस कर आनी आकांताच्या वेळार आमकां घोटाय दी आमकां कृपा दी आमकां करेज दी ह्या दुयेंसाक फुडो करूंक जायते फावटी आमी चुकल्या म्हणून देवाची बोगसणे आमी मागुया देवाचो आशिर्वाद मागुया सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोलान चिंतून तोंडान उच्चारून हेतारून बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध हे प्रसाद भगेवन सदांच अंकवार मरेक सगळे रिदुतांनी भक्तांक तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची पातकां बक्षूंक आनी आमकां ससच्या जिविताक पावूं आमेन. दुनिया देवाक दिन वासून सुखणी बरोबर म्हणया महिमा देवाक कुंसर्गी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या तर वैभवपासून आमी तुका वाखणटा सुमयाची जो क्रिस्ता बापाच्या क्लेस पिता
तुम्ही ह्या देवाची शिली तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तू बाबाचे उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बाबाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवित एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. गोरस्से मागत भाव भयणो, सर्वेस्परा आमचे देवा, सगळे मनान तुजी भजन करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता ते प्रमाणे सगळ्या मनशाचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या स्वम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एक परान जियेता रासूच चलयता सासाच्या सासनान. आमेन. जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोसियाच्या दिसांनी सर्वेस्पराची उतर म्हज्या कानार सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी जावंक हांवें तुका नेमला. तर आतां तुजें काम करूंक आयतो जा. उठ आनी हांवें फरमायलां तें सगळें तांकां कळीत कर. तांची उचीर कांपू नाका, नाजाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कांपोसो कोत्तलो. हांव तुका आयज एक गोट शार, एक लोखंडी खांबो, एक कांशाची वणट कोत्तलो. कारण हे सगळे रेसांक जुद्याच्या राजांक आनी कुरांक, यादनिकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. ती सगळीं तुजेर आड झुजतलीं, पूण केन्नाच तुजे जैत वचची नात, कारण तुका निवारूंक तुज्या सांगाता हांव आसां. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचे उतर हें. आमचो सबाब जावं दी म्हजें ओंड सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. आमचो सबाब म्हजें ओंड सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण केलें. तुका शरण येता सर्वेस्परा, कितेंच फुटूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. आमचो सबाब म्हजें ओंड सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्परा म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नुस्त्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. आमचो सबाब म्हजें ओंड सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दुनिया तूं एकलोच म्हजो बरवासो. म्हजे तरणे पिरायेर थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मा थावन तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यान थावन तूं म्हाका राखताय. आमचो जबाब म्हजें ओंड सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तरणे पिरायेर थावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. तूं म्हाका आजून पर्यंत तुज्या उत्सर्यांचें हांव वर्णन करीत आसा. आमचो जबाब म्हजें ओंड सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. भाग्यवंत पावलून कोरींत काळांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, मोग म्हळ्यार ससणिकाय आनी दोयार. मोग वसता थंय नाटकाय ना, बडाय ना, गर्व ना. मोग मानसुकेची शीम उतरना, आपलो आदाव सोडिना, राग धरिना, वायट घेतलां तें मनांत बाळगिना. दुसऱ्यांचे वायटाक मोग खुशाल जायना, पूण स्वतान खुशाल जाता. मोग सगळें भोगसूंक, सगळें सत मानूंक, सगळ्यांचो बरवासो धरूंक, सगळें सोसूंक तयार आसा. देवाचो संदेश दिवचें देणें सोडतलें. आत्व्यो भासो उलोवचें देणें नोपयत जातलें. विदेची देणें सोंपतलें, पूण मोग केन्नाच सोरना. कित्याक विदेचें देणें आनी देवाचो संदेश दिवचें देणें अपूर्ण.
पूण सोपूर ते येतूच सगळें अपूर्ण तें नाच जातलें. हांव भुरगो आसलो तेन्ना भुरग्या भशेन उलयतालो, भुरग्या भशेन वागतालो, भुरग्या भशेन चिंततालो. पूण एकदां जाणटो जातूच भुरग्यापणा वयले वस्तूंक हांवें पाठ केली. आतां आमी आरशांतल्यान कशीं घयर घयर कशीं कितें पळयत हांव, पूण मागीर रूप रूप पळयतलें हांव. आतां म्हाका वळख आसा ती अर्दी खरी, मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलो. आतां हीं आसात 3: बोवाळ, बोरमासो आनी मोग. पूण हाचे मदें उत्तम तो मोग. देवाचें उतर हें, देवाची हालेलुया, 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 हालेलुया. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोनी जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जुदेवांच्या देवस्थानान जेजून सांग सुरू केलें, तुमी आतांच आयकलें तें शास्त्र लिखीत आयज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शेबासकी दितालीं. आतांच्या तोंडांतल्यान भायर सरतालीं ती मानकुळी उतरां आयकून अजाप जातालीं. आनी ताणें म्हळें, हो झुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें ताका जाप दिली, वयजा, तुकाच बरो कर. ही म्हणणी दुबावीन तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, काफरनाहून तुवें जाय तें केलां म्हूण आमी आयकलां, तें हांगाय तुज्या काशा गांवघरा कर. त्या फुडें ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळोचो ना. आनी एक सोत तुमकां सांगतां, एलिशाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सर्ग धांपून उरून आख्ख्या गांवांत व्हड बूक पडली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. म्हूण सिदोन मुल्कांतल्या सारपेता नोंगरांतल्यान विधवेक काडून तांतल्या एकलेय सोरी एलिशाक धाडलो ना. तशेंच एलिशा प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरेंच्या नामानांक काडून तांतलो एकलोय नितळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानान आसलीं तितलीं तिळ्ळीं. आनी उठून ताणें ताका शारा भायर घालो. ताचे शार बांदलेले आसले ते दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सकला शेवटूंक उडोवंक थंय पर्यंत ती ताका घेवन गेलीं. सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें. वखाणणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणो, आयज तो नियाळ करूंक जाता ह्या तुनी वाचपांचेर. पूण हांवें सुरवातीच्या उतरांनी सांगलां 3 वस्तू आमी आयच्या वाचपांनी पळयता. पयले सुवातेर देव आमची राखण करता, गॉड प्रोटेक्ट्स अस. दुसरे सुवातेर देव आमचेर आशिर्वाद घालता, गॉड ब्लेसीस अस. आनी तिसरे सुवातेर देव आमचो मोग करता. ह्या मोगाक थाव ना, ह्या मोगाक शीम ना, ह्या मोगाक मेर ना. आनी आयज देव आमची राखण करता. हें आयचें पयलें वाचप कंटिन्युएशन
आदल्या आयताराचे देव जेरमेसाक विंचून काडटा आनी आयज जेरमेसाक सांगता पळय म्हणटा वच उठ आनी तुका फॉर्मायला तें सगळें तांकां कळीत कर. कितें कळीत कर? देवाचो मोग कळीत कर, देवाची राखण करीत कर आनी देवाचो मोग तांकां कळीत कर. आनी ते खातीर तो भियेनासतना देव आपणाक राखतलो, देव आपणाक वाऱ्यार सोडचो ना, देव आपणाक राखतलो म्हूण जेरमियास वेता. खंय वेता? थंय वेता आनी देवाची उतर परगट करता. आनी देव ताका सांगता पळय ती सगळीं तुजेर आड झुजतली पूण केन्नाच तुजे जैत वचची ना. भाव भयणो, जेन्ना आमी देवाचें प्रोटेक्शन सोदता, देवाची राखण सोदता, तेन्ना कोण आमचेर आड येवचो ना. आनी आड पासून आयल्यार देव आमकां सोडिना. ते पासून आमी आयचें स्तोत्र आमकां सांगता सर्वेस्परा म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. सो डोंट बी अफ्रेड, गॉड प्रोटेक्ट्स यू. आनी हेच आयच्या दिसा शुभ वर्तमानान आमी पळयता. कितें केलें? जेजून तांकां सांगलें हांव थो. आनी जेजूक शारा भायर व्हेलो आनी ताका उडोवंक सोदतालो. पूण कितें केलें? जेजू तांचे मदल्यान तो आपले वाटेन गेलो. सो देव आमची राखण करता. जायते फावटी कितें जाता? मनीस म्हणटा पळय आमचे लागीं इतले पयशे आहा, तुका कोण भियेता? जायते फावटी आमी म्हणटा वय CM PM MLA आमच्या फाटल्यान आहा, म्हजे लागीं बाउन्सर आहात, हांव तुका भियेना. जायते फावटी आमी म्हणटा आमचे कडेन आदवोगाद आहा, आमचे कडेन लॉयर आहा, आमी भियेना तुका. भाव भयणो, हें सगळें वाऱ्या भाशेन कोसळून वयतलें. पूण जेन्ना तूं देवाचें प्रोटेक्शन सोदताय, देवाची राखण सोदताय, तें सदांकाल आसतलें. पयसो येतलो वेतलो. हे व्हडले व्हडले आमचे भावसर आमी म्हणटा पळय ते, आनी व्हडले व्हडले अधिकार येतलेच आनी वेतलेच. आनी जायते फावटी आमी एकसुरी उरतले. त्या खातीर देवाचेर विस्वास दवरुया, देवाचें प्रोटेक्शन सोदुया, देवाची राखण सोदुया. दुसरे सुवातेर हांवें म्हणलेलें देव आमचेर आशिर्वाद घालता. आयचो जाबाब आमकां सांगता पळय म्हणटा जल्मांतान तुजेर पातयेन आयलो, आवयचे कुसव्यान तूं म्हाका राखताय, वय राखताय आनी म्हजेर आशिर्वाद घालताय. सो जल्माक थावन जेरमियासाक देव सांगता हांव तुजेर आजून पासून आशिर्वाद घालतलो आनी घालीत रावतलो. सो देवाचो आशिर्वाद भाव भयण आमी सोदुया. कित्याक देवाचो आशिर्वाद अमर. आनी हें जिसून दिसाची दिसा बापाचो आशिर्वाद सोदलो. तो पळयता जाल्यार जेजूच्या जिवितान तो मागण्यान एकसुरो देवा बापा कडेन उलयतालो. कितें सोदतालो? आशिर्वाद देवा बापाचो सोदतालो. आमी भाव भयणो पवित्र मिसाची भेट सगळ्यांत व्हडलो आशिर्वाद. थंय आमकां मेवता देवाची उतर आनी जेजूची कूड आनी रगत. तसलें आनी देणें ना. ते पासत आशिर्वाद घेवया देवा बापाचो. आमकां सदां घरा लागीं संवय आसली की ही संवय तुमी करतात भुरग्यांक. तीस सातूस पयलीं आमी डॅडीशी वेतले बेसोंग घेवपाक आनी मायशी वेतले आशिर्वाद घेवपाक. कोण जाणटी आहा ताचो आशिर्वाद घेतना. कित्याक देवाच्या नांवान ती आसात. ही संवय गोंयांत पळय आहा ट्रेडिशनल तें दवरुया बाबण. जायते जाणांक संवय आहा खंय भायर गेलीं मायचो आनी डॅडीचो आशिर्वाद घेवपाक. आनी कितें दाखोवन दिता? देव आवय बापाय थंय जियेता आनी आवय बापाय आमची राखण करता आनी देवाच्या नांवान आमचेर आशिर्वाद घालता. निमाणे सुवातेर मीस सातूस याज्ञीक आशिर्वाद घालता. एक येजमान कसो आशिर्वाद घालता आनी म्हणटा वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. वसात.
सो हे भाव भयणो ही चाल आमच्या गोरब्यान आसूंक जाय. आशिर्वाद दिवप, लोकांक माल्लिसांव घालचे न्हय, आशिर्वाद घालुया, दुस्मानांक पासून आशिर्वाद घालुया. आनी तुवें म्हजें ओण तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. प्रमाणीकपण आमी परगडटले जाल्यार देवाचो आशिर्वाद घेता आमी आनी दुसऱ्यांक आशिर्वाद घालता. And blessing is not other thing than grace. कृपा दिवप, कृपा वांटप. हांवें मिस्साची भेटेन कृपा देवाची घेतल्या, सो तुकाय वांटा, तुकाय दिता. तिसरे सुवातेर भाव म्हणून देवाचो मोग. बापाचो मोग जेजून आमकां फावो केलो. आदल्या कोरोनान पळयता प्रवादी मोग दितात. त्यो बायलो जावं त्यो दादले जावं आशिर्वाद दितात आनी मोगूय दितात. ते खातीर जेरेमियास आयज वेता आपलो बापाचो मोग कळीत करूंक. He experienced the love of God and he wanted to give the experience of his love to others. Maybe by preaching or maybe by example. जेसून बाबूंनो तेच केलें. गोरवाचे गोट्यान मेरेन त्या 3 वर्सां मोग दीत रावलो, बापाचो मोग दीत रावलो. आनी हो मोग आमी म्हणटा चॅलेंजींग लव, जो आयज दुसऱ्या वाचपार आमकां सांगता. सगळे कवर जातले उत्तलो तो मोग. हो कसलो मोग? करेजियस लव, शक्तिवंत मोग. आनी हो मोग आमी भुरगीं आसतना आवय बापाय थंय एक्सपिरियन्स करता, अनुभव घेता. आनी होच मोग आमी वांटा. आयज संवसारान भाव भयणो आमी पळयता कितले फुटी पडल्यात. कित्याक मनान राग आहा, काळजान राग आहा, जिवान राग आहा. एक देश दुसऱ्या देशाचेर, एक गांव दुसऱ्या गांवचेर, एक समुदाय दुसऱ्या समुदायाचेर, एक फिगोर्स दुसरे फिगोर्जीचेर. जायतीं जाणां मोगान जियेतात. जे भशेन बागेंत पावलो आमकां शिकयता. बोडाय ना, नाटकाय ना, द्वेस ना, जेन्ना मोग आहा थंयसर. सो आमी देवाचो मोग एक्सपिरियन्स करता. खंय एक्सपिरियन्स करता? पवित्र मिस्साची भेटेन, आवय बापाय थंय, शेजाऱ्या थंय, दुस्मानां थंय बसून. सो मोगाक भाव भयणो थाव ना. हें जेजून क्रुसाचेर केलें. आपूण मेलो आनी आपलो मोग आमकां दिलो जेजून. सो आमी भाव भयणो आमकां खुर्सार मारचें ना, पण दिसाची दिसा आमचे ल्हान ल्हान कुरिसा. वी हॅव द स्मॉल क्रॉसीस वे वी आर क्रुसिफायड 1000 times. That is the time we experience God's love. It is not the crucified love. It is the resurrected love that we experience. जीवन जेजूचो मोग आमी अनुभवता आनी होच मोग भाव भयणो आमी दुसऱ्यांक दिवया. सो आयज देवाची राखण चाकुया, देवाचो आशिर्वाद घेवया. आनी तिसरे सुवातेर आमी मोगान जिवया. आयज पळयात भाव भयणो आमचे मदें थोड्या दिसांनी आमी इलेक्शनाक वेतल्या. आमचे मदें क्रिस्तांव मदें, कॅथलिकां मदें कितले फांटे, कितलीं डिविजनां. सो आमी मागूंक जाय आमचे मदें एकवट आसचो म्हण. आमी मागूंक जाय आमी एक युनायटेड फोर्स आसचो म्हण. आनी हो कोण दितलो आमकां? पवित्र आत्मा आमकां दिता. पवित्र आत्मा जे भशेन 12 शिसांची मनां वेगवेगळीं आसलीं, तांकां एकवटान दवरलीं, ते भशेन पवित्र आत्मा आमकां एकवटान दवरता. हें भाव भयणो आयच्या दिसा आमी मागुया. सगळीं सोत म्हणटा म्हणया. सोत म्हणटा देवा, सर पदवीदार बापा, स्वर्गांनी प्रितमीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या स्वामियाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गरमी सांबाळलो, आंकवान मरयथान सोलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो, ताका निकी पिलो,
तो मेल्ले मोदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सर्पदविदार देवा बापाचे उजव्याक बसला तुवें त्या जिवे आनी मेल्यांची मुत्सुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे बक्षणे कुडीचें जेवणपण सासूंचें जिवीत आमेन थोडी मागणी आमी देवाक उबारुया आनी योग्यपणान मागुया आमी मागुया आमचे पाप सेवा बसत बिस्मा बसत यादनिका बसत माद्री बसत जे फिकोचेंत झुटयेर आहा तांची बसत तांणी देवाची राखण देवाचो आशिर्वाद आनी मोग परगट करूंक मागुया आमचे सरकारा बसत थोड्या दिसांनी आमची वेंचणुकी येतल्यो तेन्ना खऱ्या मनशाक जो धर्मा खातीर धर्माची राखण करता जो मोग सगळ्या धर्माच्या लोकांक दिता जो आशिर्वाद दिता सगळ्या भासांच्या सगळ्या कुळ्यांच्या लोकांक तसलो सरकार येवंक आमकां फावो जावंक मागुया मागुया आमचे क्रिस्तांव मदें एकवट आसूंक दुस्पट न्हय मोगान जिवंक राग पयस करूंक बोडाय दाखोवंक न्हय पूण खालतीकायेन जिवंक वेगळोचार पयस करूंक आनी एकवट जोडूंक मागुया ह्या दिसांनी संवसाराचेर काळोख कसो आयला ह्या दुयेंसाचो तेन्ना बोरमासो आमी सोदूंक देवाचो उजवाड सोदूंक सगळे आमचे दोतोरां बसत आमच्या वैजां बसत रिसर्च करता तांची बसत फुडारी जे झुजतात ह्या दुयेंसाचेर तांची बसत आमी मागुया आमच्या गोंयांत ह्या फाटल्या दिसांनी जायतीं मरणां जालीं कितें भाशेन तांकां सासणाची सूख आनी जी कोण सोंसतात तांकां देवान काळजी दिवंक जी कोण बुजवण जाय तांकां बुजवण आसूंक मागुया आनी तुमकां एक अशे भाव भयण मागात तुमच्या भुरग्यां बसत तरणाटे बसत जाणटे बसत सगळीं आमची भिरांत देवान पयस करूंक मागुया सायबीण मागीर कळलो मात ही सगळी मागणी आमच्या बापाची पांयशी पावय आनी आमचे बसत माग माये नमान मरे कृपेन बोल्ले सरस्वत येताय सा दुसऱ्या मदेन सुदय आनी सदय तुजो पुजेसू बागेन ती मरे देवाची माये आम्हा बापे खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमी बापा आमची मागणी आहे क्रिस्त आमच्या सुमी वरवीं आमेन Shabbat namchi belidan sur peludan deva bapak mandur selain saman makat yatum chatan le belidan. आपल्या मनाक आमच्या आणि पवित्र सभेच्या आदावाक सुरेशपर आमी तुजी साकरां तुजी वेजी शेरी दानां दवरत हांव प्रोत्साहन जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांची विरवीं
तुजी सोडून आमकां दी क्रिस्त आमचे सुमे वरवीं आमेन. सर्वेस्पोत तुमची सभे आसूं तुमचेय सभे आसूं. आमची काळजो उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवसूया होय अशें आमी करूंक फावो. पप्पा आयज आमी तुका दिनवासो कायदो नितीचो आनी आमचे फायद्याचो पातके मनशाची दया करून ताणें आंकवार मरेथान जोल्म घेतलो कुसाचें मरण सोसून सासूंचे मनांतली आमकां सोडयली आनी मनांतलो पुनर्जन्म सासून जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवता बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजी महिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा खरंच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर जे पवित्र मेंढी पवित्र करमा मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कशेन कोश मरण ससूंक वयच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची बसोंत समर्पणची. तेच पण जेवण जरूच ताणें कावच घेतली तुका नवे दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें समेस घेयात आनी पियात ही म्हजी रक्ताची कावच नवे आनी ससून कोळशें रगत पातकाची बॉक्सान मेळच्या तुमची बसोंत आनी समेस म्हणजे बसोंत ते रावतले हें म्हजे उगडासा करात. Bovatच गूड परगोटुया तुझ्या कुर्सा पुनर्जन पोनारवी तुवें आमकां सदिल्लीं सुमया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मनाचो आनी पुनर्जनपणाचो आमी भक्तीपुढे ग्रास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणेची कावच तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासा आनी जी शिकोडा रगो शिवतेल्या आमी समस्यांक पवित्र अर्पण एकठांय करून आमी मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो ती पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा फिलिप आमचे विस्म साहेबा आनी ह्या सगळ्या पाद्रींक प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जनपणाचो भरोसो धरून मेलें ते आमच्या सगळे भावपणीची काकूत कर. तांकां आनीची इश्टागुटीन मेले समस्यांक तुजे पौजुरीत मुखामोल पिंक फाव कर. आमा समस्यांची दया करून मागता आंखवाल मरे देवाची माई सांगाती तिचे पती बागेन सुसे बागेन धरून जाता सूर खालीर कोमानोबल्यान सगळे भक्तां बरोबर बागेन जेवाच्या बरोबर सासूच्या सुखान आमकां वांटो दी ताची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावरी त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एक परान सूर पदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससाच्या ससनांक आमेन. आयज आमी म्हणटा आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी हें फकत जेवण खाण न्हय पूण देवाचें प्रोटेक्शन देवाची राखण देवाचो मोग आनी देवाचो आशिर्वाद आमकां सगळ्यांक जाय भाव भयणो. आयच्या दिसा आमी मागुया आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सुरवायतली आमकां निवार दय कोणे जिवितांत सवस्के आमकां दी संचे सुखाक आनी आमच्या सुदुंडारा जेजू क्रिस्ताचेर हें भरोशेन उतरेकता तर आमकां तुजे दार काकुतीन सर पातकांनी सुटय सर आकादांतली वाटाय कित्याक सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दतांक म्हळ्यार आमकां शांती दवरता शांती आमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय
पुढे भविष्यापेक्षा बावतरी दिशकालन di koshiban be kashanti di sigekwanan samal suci etara sucule trai sasuche sasnan Amen. swami chi shanti so the calm chi so vasun तुमचे mekak shanti huye Ida Shili son suci pap kata di Shili jorang apilan di sebaki sumia berbeza maka fauna mereka tutran maka balaki mereka. Subil ugi around dunia de bak dinvasriya
उपकार तुका दिनवस्ता तूं आमची राखण करता म्हण. जेजू तुका दिनवस्ता कित्याक तिसाची दिसा तूं आमचेर आशिर्वाद घालताय म्हण. पवित्र आत्म्या तुका दिनवस्ता त्या मोगान तुवें आमकां एकठांयलीं म्हण. हे फाटल्या सुमारान जाय तो आशिर्वाद दोनी आमी घेतलो ते खातीर तुका दिनवस्ता. आनी हे फुडल्या सुमारान दोनी आमकां राख, आमचेर आशिर्वाद घाल आनी मोगाची मनशां आमकां कर. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, सोडवणेच्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणेच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो तूं आदार दिताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो बोवाट सदांच स्थिर उरूंक आनी वाडत वचूंक क्रिस्ता आमच्या स्वामी वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सव्यासू तुमचे असर पदेदा दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान गदाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमची संगती संसार सोपोऱ्या तुमची संगती बाबान म्हाका धरला तसोच तुका धाडटा. ताच्या बळा सुखी देसान सुकल्या म्हजे